नमस्कार, हांव बिहुला वाज. कोंकणी उलोय लंडन फुलोय आवाज 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK सादर करता एक कविता. मायभास कोंकणी सोदांच जिवी उरतोली. कविता रचपी श्री सर्जेउ गांव चिचिनी सालसेट गोंय. वस्ती करता साउथहॅम्प्टन UK. आसूं खंयच्याय भायल्या देशांत म्हणटले आमी गोंयकार खास. फुगसांवां परबो मनयतात केन्नाच काडिना आमी दास. आठवेच तरेचे रांदप गोंयकाराचें. रांदपाचो सगळ्याक पडटा वास. आनीक केन्नाच आमी गोंयकार लजचे नात उलोवंक आमची मायभास. बऱ्याप्यांनी कांतोरिस्तांनी तियात्रिस्तांनी कोंकणी मायभास सांबाळली. तशेंच संवसाराक शिपडलेल्या गोंयकारांनी मायभास वयर उखलून दवरली. आतांच्या आवय बापायनी आपल्या भुरग्यां लागीं आमची मायभास घरांत उलोवची आनी अशे तरेन आमची मायभास सदांच जिवी उरतोली. देव बरें करूं.